ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधराना परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वामी कुंती महाराणीले एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेयर्स कंटिन्यू करता आसली काही ती तिगेले हृदयान तशी तर पुरा भावना पूर्वक जावन पुरा भाव तिगेले कृष्णाक अर्पण करता। केन्ना कृष्ण युधिष्ठिराले राज्याभिषेक जाता द्वारका वता आशिल्लो ती सांगता देवा म्हाका तुगेले कसले प्लॅन्स तुगेले कसले म्हाका मना वचना जाल्यार हांव कृतज्ञ पूर्वक रितीन हांव ते स्वीकार करता की कसन जत्तास मेगेल जीवनांत तूं ते खंडितची मेगेल चांगा खातीरच जत्तास ते म्हाका ताचे विशय कळना कसले की पूरा शुभचिंतकान तूं पूरा पशी होड शुभचिंतक तूंची तुगेल होडपण तुगेल मधुरता हाजी विशय ती सांगता मग ती तशी प्रार्थना करता। सो आमी ते लास्ट टायम 25th 26th 27th वर्सात सिरीज ते सेशन्साक कंप्लीट केलेले आनी खंय ती ते सांगता पळय की कश्ट आयल्यार येडना म्हूण कश्ट येवो म्हूण कसले की कश्ट येताना देवा हांव तुगेलो उडगास करता आनी त्या लेखा तुगेलें दर्शन जाता। दर्शन दोन रितेरी एक तर देवाक पळोवचें मेळटा तिका तशी आनी आनीक एक विशय म्हळ्यार ते एक शास्त्रांत तशी त्या देवाल विशय ते तत्व ताजें एक दर्शन जाता कश्ट येता ते पुरो उडगास येता म्हूण। सो ती सांगता मस्त सकट कश्ट आसा जाल्यार पुरान तूंची आमगेल नाथ जावन तूं आमगेल रक्षण केलेलें त्वयेव नाथेन म्हळ्यार तुमची रक्षण केलें आनी मस्त प्रकारात खंयची खंयची ते पुरा ती उडगास करता ती केलें जिवमानांत कसन कसन जालेलें ते पुरा उडगास कोर न्हू ती रक्षण करता देवा तूं पर्सनली प्रोटेक्ट केलां तुगेल रेप्रेझेंटेटिव्स पेटोवन प्रोटेक्ट केलां तुगेल शक्तीन प्रोटेक्ट केलां तुगेल शिक्षणान आमकां रक्षण केलां आनी आमकांय तूं शक्ती दिवन रक्षण केलां म्हूण। आनी एक एक पंता अशी तिगेल ते अंडरस्टँडींग आसा की एक पंता प्रॉब्लेम सॉल्व जायनातल्यार तांतूय देव आमकां कशें की एक शिकयता खंयच्यान आमगेल मनांत कशें एक गर्व असल्यार ते वचो सो 18 to 22 फर्स्ट वर्स हे 18 देखून 22 वर्स सुरेचे वर्स ते देवाल ते दिव्य जावन आशिल्लें स्थान ट्रान्सिडेंटल पोजिशना विशय सांगता। मागीर आमी पळयल्यार 23rd to 27th वर्स खंयची सेक्शन आमी लास्ट टायम कंप्लीट केलेलें तांतूं कशी देव आमकां मना वचना जाल्यार खंयची खंयची प्रकारान आमगेलें रक्षण करता आनी ते हे सेक्शनाचे मेन म्हणटात पळय मेन पॉयंट हेंच आशिल्लें की ती सांगता की कश्ट येवो जाल्यार तिका तो विश्वास आसा की कश्ट आयल्यार देव रक्षण करता आनी आत्ता 28 देखून 35th सेक्शनांत तूं देवाल पुरा लीला म्हळ्यार एक्स्ट्रॉर्डनरी पास्ट टायम्स देवाच कालाच प्रभाव कशी देव कशी एक रुपारी हे जगांत तूं अवतार घेता
त्या पुरो आमी 28th देखून 35th वर्स तें आमी पळोवया. म्हळ्यार कशी पुरा देव मासोळी जावन सांज चार्डा म्हणजे नरसिंह जावन भारी एक म्हणटात पळय मिस्टिरियस मना वचनातील तसलो विषय तो. कशी कशी रुपारी देव अवतार घेता. सो आज आमी आतां 28th वर्स ऐकूया. मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कली। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कली। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कली। सो हे श्लोक एक लेखार पळयल्यार भगवद्गीताचे 4 अध्याय ते श्लोक ताचे म्हणके आसचे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. तांतू देवान सांगचे आसा की कोण म्हगेले लिला जन्म कर्मच्या कोण मना व्हरता तांकां मागीर देवा लोक प्राप्त जाता मुखारसून. सो आमी लक्ष पुरत पळय आमी देवाले पुरा लीला आयकता आसत कितले पंत आयकली ती भागवता कृष्णाल कहाणी देवाल जन्म कर्म म्हणटात पळय पुराण इतिहास रामायण वेदव्यासान देवान बरयलें पुरा रचन केलें तांतूं देखून शुकमुनीन सांगिल्लें आनी कितली सकळ आचार्य जन आसत भक्त जन आसत तांणी ते काणी पुरा सांगता आसत आमी कितली वर्स देखून आयकता आसत. तो आमकां देवाल लोक ते आयकले निमित्त देवाल लोक प्राप्त जातले. तांतूं मात देवान एक विशय सांगचे आसता श्लोकांतू की एवं म्हळ्यार अशी कोण आयकता यह वेति तत्वतः तत्वतः म्हळ्यार रियालिटी ताची तत्व कोण मना व्हरता म्हळ्यार तत्व देवान तें जन्म कर्मचे मे दिव्यम ताची तत्व मना वचुका. तत्व मना वचुका म्हळ्यार देवाल पार्टिसिपेशन आमगे लायफांतू क्षण क्षणांतू ते देवाल लीला ते देवाल कर्म आमगे क्षण क्षणांत आमगे लायफान तत्वतः तेत मात ते जगता. आतां आमी पळय तें आता 28th देखून 30th वर्सान तू कसं कसं कुंती महाराणी सांगचे आसा तेगेले ते नम्र स्वभाव आमकां कळटलें की कुंती महाराणी ऍक्च्युली डायरेक्ट विटनेस आशिल्ली ती देवा लिले भितर ती आशिल्ली थंय तेन्ना कृष्णान आसतना. आनी ती सांगता की कसल्याक नॉर्मली हें पुरा देवाल दिव्य लीला आमकां मना ग्रास्प करचें कसल्या कश्ट जाता म्हणून त्या पॉयंटार ते आमकां व्हरतलें. सो आयचे चिके टॉपिक चिके हेवी आसा म्हळ्यार ते काला विशय न्ही जाल्यार ते आमी मना व्हरच्याक आमी प्रयत्न करूं. सो मस्त सकट सामान्य जावन जेन्ना तूं सगळ्यांची विश्वान पळयल्यार की हें पुरा देवा लील आनी विशय आयकल्यार पुरा नॉर्मली पुरा जनाल मनांत आसता की हें काल्पनीक म्हणून नॉर्मली आनी हें देवाल तत्वाक विशय मना व्हरच्याक जेन्ना कश्ट जाता की देव इतले करुणा सागर म्हणटात आमी देवाक इतले पुरा जनाल खातीर इतली प्रीती आसा मागीर हें जगांत इतले कश्ट कसल्याक हें ताणें केलेली सृश्टी न्हय इतले जनाल खातीर ताका प्रीती आसा इतले जनाल खातीर ताका करुणा आसा मागीर ताण हें सृश्टी केलें जगत तें तूं इतले कश्ट कसले आसा. सो ते प्रॅक्टिकल लेवलार एक विश्वासू जनांत उण आसता आनी तांकां दिसता की कसलेपणी कोरका आमी कोरका तें देवाल विशय न्ही कसलें हांतू तत्व न्ही कसलें ना
ते आयकुचे स्टोरीज आनी आयकुचे लायक अशी देवा लिहिला स्टोरी पुरो आयकुचे तातूंत कसं एक लेसन शिकचे म्हणल्यार आनी देवाल ते करुणामयी आसा देव देव आमकां राखता तातूंत डावट्स येता आमच्या मनांत कसं जालें की आमगेले ते इनेबिलिटी आसा रिकन्सायल करचें की इतले कश्ट आसा आमगेल जिवनांतूय उण आसचे पूर जाल्यारय विंगड जनाले आमी जगत्या पळयता इतले सगळे कश्ट आसा आनी देव करुणा सागर हे दोन कॉन्सेप्ट आमकां ओट्टू मनावरचे कश्ट जाता आनी हें हांवें सांगचें की देवा लिहिलें तूं आमगेले शास्त्रा लेखारी की देव पर्सनली आयलो हें जगत्यांतू भुलोकारी ताणें तागे लील दाखयली पुरा सो हें कशें की म्हणटात पळय प्रिमिटिव्ह थिंकींग हें फुडेंच स्टोरी देव मनुष्य रुपार येवन आयलो हें पुरा कशें की एक स्टोरी पूण एक सामान्य रुपार जनालें ओवरऑल एक अंडरस्टँडींग आसता सो हें देवालें मनुष्य रुपार आयिल्लें तें तर एक्सेप्ट करचें तांतू एक्सेप्ट करना जन्म ताका इवन खंयचे कसं न्ही नॉर्मली ह्या विशय आसल्यार ताका स्कुलांत आसल्यार ऑर खंयचे आसल्यार ते मायथॉलॉजी म्हणचे म्हळ्यार ते बदने ही काणी म्हूण आनी ताचे किना चेड मागीर स्विकार करचें की देव एक पशु रुपार आयलो देव एक मासोळी रुपार आयलो देव सिंह जावन आयलो हें पुरा तर एक्सेप्ट करचें आनीक एक कश्ट म्हळ्यार हें तर काल्पनिक म्हूण दिसता मागीर आनी कुंतीन आमी फुडेंच ते श्लोक पळयले नटो नाट्योधरी हरी म्हूण ते सांगिल्लें पळय तातूंत तिणें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की देव म्हळ्यार एक खंयचे एक ड्रामांतू कोणचें एक रूप स्विकार कर न्हू एक एक्टर तागेले मेकअप इतले लायक आसता की तो बदा एक्टराल निजे रूप कसं म्हूण कळना म्हळ्यार इतले मेकअप ताणें ते वेश घालून आशिल्लो तो बद कोण म्हूण गोतना तशींच देवा तूं येता जाल्यार तुका लील करता जाल्यार जना कळना तूंच तो देव म्हूण सो इन जनरल हें देवा लिला विशय आनी आयकल्यार सामान्य जनांक ते फिक्शन्स म्हूण आसता मायथॉलॉजी म्हूण येता ऑर वेस्टर्न इंटेलेक्च्युअल्स आसतात पळय खंय म्हळ्यार वेस्टर्न वर्ल्डांतू तांणी हे इंडियन कल्चराक कसं म्हणटा ते झुओमॉर्फिझम म्हणटा ती म्हळ्यार कशें की एक एनिमला यूज करून एक स्टोरी क्रिएट करची एन्थ्रोमॉर्फिझम म्हळ्यार कशें की एक कशें की एक नेचराक कशें की दाखोवच्या खातीर सिंबॉलीक रितेरी ह्या पुरा स्टोरीज बरयला म्हणून तशी त्या प्रकाराची एक अंडरस्टँडींग जनरली आसता देवाली तो देवाल ती मधुरता देवाल चंदाय म्हणटात पळय कशी मनावरचें आनी एवम यो वेती तत्वतः म्हळ्यार परफेक्टली अंडरस्टँड करता जाल्यार ते देवाल तत्वाक ते एडमायर आमकां स्टार्ट करता जाल्यार ताचे खातीर एडमिरेशन आसूं का हो देवाल विशय हो आनी आमकां तांतूं एक रूच येवका ताचे खातीर एक दृश्टांत पळोवपाक जाल्यार आमी पळयत की आतां मॉडर्न आर्ट म्हूण आसता जशें की म्हणटात पळय पेंटींग आतां कोणाक तांतूं बिलकूल इंट्रस्ट ना तशें ना तांणी तें मॉडर्न आर्ट पळयल्यार अशें दिसचें पुरो म्हळ्यार कोण एक इग्नोरंट आसा म्हळ्यार ताका कसं म्हणून तें गोतना कसं न्ही हांव तूं पेंट सारयला म्हूण दिसतालें वेस्ट केलें न्हू पेंट हेकड तेकड मार न्हू आनी ताजे त्या आंगवाल्या पेंट केल्या त्या आंगवाले वेस्ट केलें ताचे कितें त्या आंगवाल्याचे क्लॉथ आसा ताजे लायक उपयोग करे पेंट वेस्ट केलो सो एक लेवल तें आसचें पुरो कोण एक ले मॅन आसा अंडरस्टँडींग म्हणटात एक सादारण म्हणटा तो लेखचे पुरो की हां तूं कशें की ते पेंटान तूं कशें की आस्त दिसता तूं म्हळ्यार ताका कशें की म्हाका कळ्ळी तें जाल्यार कशें हाजी मिनींग आसचें पुरो म्हूण दिसचें पुरो थर्ड पर्सन कोणचें की एज्युकेटेड आसा ताका दिसचें पुरो तूं कशें की केन्ना वय अशें पुरो जाल्यार हें चिकें चड काल्पनीक आसा म्हूण कसं म्हणून कळना म्हूण म्हळ्यार कशें की सिंबल्स दिसतात वय जाल्यार कशें की चड काल्पनीक अशें म्हणटात इतलें काल्पनीक कशें करचें म्हूण आनी कोण तो एक एक्सपर्ट आसा मॉडर्न आर्टाचो ताका तांतूं कशें की एक लक्षण दिसचें पुरो कशें की एक कलर्स कॉम्बिनेशन कळ्ळें की कोण पेंटिंगा एक्सपर्ट आसा ताका त्या पेंट्सा कॉम्पोजिशन कळटा कशी ते विंगड विंगड कलर्स मिक्स करून ते मॅच केला तो एक एक्सपर्ट पेंटर आस पळय ताका ते आनीक चिके चड मना वता तांतूं आनी तो त्या लेखार एनालिसीस करचें पडटा जाल्यार एक लास्टाची कॅटेगरी आसता ताका आमी कॉनेसर म्हूण येता म्हळ्यार खंयच्या विशयांत तूं
एकदम डीप नॉलेज आसा न्ही, ताका एक रुची आसता का. सो तेतन तो फिफ्थ लेवल आसा तो पर्सन त्या मॉडर्न आर्ट पेंटिंग पळयत पळय कॉनसियर, ताका रुची आसा, ताका अंडरस्टँडिंग आसा, एक्सपर्टाय आसा, तो इतली डिटेल आवडटा कलर ह्या न्ही, जाल्यार तो ताका कळटा की ते कसन नमुने आमकां दिसता पुरते पेंट सारयला म्हणून एकडे तेकडे, जाल्यार ते कोण कॉनसियर आसा पळय ते पेंटाचे मॉडर्न आर्ट अंडरस्टँडिंग आसा, ताण ते पळयल्यार ताका ते एक एक पेंटाचे ते स्ट्रोक आसा पळय, तातूंत ताका ते इमोशन फील जातलें. कोणाक तें कशें पळय आमकां दिसल्यार पुरो हें कशें की एक विंगड विंगड शेप केलें ना, जाल्यार ते कोणाक ते रियल रुची आसा, कोण अंडरस्टँडिंग आसा, तो ते पेंटिंग पळोवन रडचे पुरो की कसन भावन आसा ह्या पेंटिंगाचे, हे कलरा मिक्स हे सिंबल कसन आहे म्हूण. सो त्यांची लेकार हे दृश्टीन पळयल्यार आमकां देव हांगा अवतार घेता ताचें रियल अंडरस्टँडिंग नासल्यार एवम यो वेती तत्वतः तांणी आमगेले लेकर आमगेले सिच्युएशना लेकर आमी ताजे अर्थ काण घेता ती देवालें एक मोटिवेशन आसा, एक कारण आसा देव कसं लायक मेन रिजन देव अवतार घेता तागेली प्रीती तो पुराजनात दिवका कसले की आमी तागेले भाग जिवात्म जावन आनी देवाल प्रीती खातीर कांय लिमीट ना. जाल्यार आमगेले इम्परफेक्ट मायंड आसता, आमगेले आमकां दोश आसता, आमकां देवाल हें मोटिवेशन पळय देवाली इच्छा कसन आसा म्हणून तें कळना आनी आमी आमगेले लेकार ताचें जजमेंट करून रिस्ट्रिक्शन्स घालता ती आनी तेन्ना आमकां तेन्ना दिशा येता इतली प्रीती आसल्यार देवान हें सृश्टी केल्लें हातूं इतले पुरो कश्ट कसले आसा. एक पत्ता डावट येवचे पुरो की देवाक हें एक रूप कशें आसा बा आनी कोणी रॅशनॅलिस्ट म्हणटात पळय लॉजिकल थिंकींग करतलो तो दिसचे पुरो की जायत हांव अपोवचे तयार आसा की देव मनुष्य रुपार येवन लिला घेतला आनी तो तागेले सकयल लिला करता जाल्यार मातशे सकयल इलॉजिकल वस्तू कशी जाता. एक बोटार गोवर्धन पर्वत उखलता हें पुरा म्हणटात पण लॉजिकल दिसना. सो और आनीक एक भावन येवचे पुरो की नाही देव व्हड शक्तिमान म्हळ्यार ऐश्वर्य भावार देवाल विशय म्हळ्यार भिव नसुका आमी म्हणून. सो ह्या पुरा एक रुपार कशें तें पेंटींग पळयतलो विंगड विंगड अंडरस्टँडिंग घेता तशींची पुराजन देवाल लील कसले जगता आसा ताचें विंगड विंगड अंडरस्टँडिंग घेवचें साध्य आसा. सो देवाले इन्फिनिटी ऑफ गॉड्स लव म्हणटात पळय देवाल प्रितीक कांय एक म्हणटात पळय लिमीट ना तितली प्रीत करता देव पुराजनाक आनी कोण तांतूं ते विश्वास दवरता देवाल प्रिती वयर आनी तें देवाल प्रिती विशय हो विशय विंगड जनाक वय सांगता आनी देवाल कारण कसं हें जगत ते येवचें त्या विशयार चिंतन करता तेन्ना तें म्हणटा पळय एवम यो वेती तत्वतः तेन्ना ते श्लोकाचे अर्थ कळूं येता. आतां आमकां सामान्य जावन आमकां गुर्तशील जनाले मोटिवेशन कळना आमकां म्हणटा आमी पळय हांवें कसं हें केल्लें कसं कारणान हांव अशी उलयला अशें पुरोवपा ताण तशी कशें की म्हाका आज फोन केल्लो खंयची कारण नॉर्मली फोन करना आज कसले केल्लो बा सो आमकां नॉर्मली आमके गुर्तशील फ्रेंड सर्कल फॅमिली जेनाले मोटिवेशन आमकां मनावरचे कश्ट जाता मागीर देवान अवतार घेतला ताची मोटिवेशन मनावर का जाल्यार ताकाची आमकां एक रुपारी आमकां कशी आचार्यजनान मार्गदर्शन केलां की फस्ट आमी हे प्रोसेसा वताना देवालें जप करचकी संकीर्तना भाग करचकी त्या रुपारी देवाल सेवा करता ह्या युगांत दीनहीन जात छिलो हरिनाम उद्धारिलो तारा साक्षी जगाय मताय चैतन्य महाप्रभून हे आनी पुरा जेवण भक्तजन आसा ती तांणी सांगिल्लें आसा की देवाल नामस्मरण करचें देवाल संकीर्तन करचें ताचे कितें व्हड सेव ना ह्या युगांत म्हूण नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुःख शमन तम नमामि हरिम परम. सो केन्ना आमी त्या देवाल नामस्मरणांत करून सूर करता तें आमगेलें भक्तीचें जीवन देवाल विग्रहा मुखार तागेले चंदाई मुखार आमी साश्टांग जावन नमस्कार करून वंदन करता ती तेन्ना त्या देवाल प्रेझन्स आमगे लायफांत येवचें सूर जाता आनी केन्ना आमकां चिके चिके थोडे थोडे अनुभव जावचे पुरो
आणि देवाल प्रीतीचे एक स्पर्श जे म्हणटात पळय आमगे जिवनांत देता आमकां अनुभव जे सूर करता तेन्ना लॉजिकली न्ही जाल्यार हेची आमकां कसंकी एक मनावरचे सूर जाता देवाल मोटिवेशन कसं कसले देव आमगे जिवनांत कसं जेता आसता तें करता कसले देव लील घेता कसले आमकां लील घेवन देव तागे प्रती आमकां आकर्शीत करता तेन्ना आमी स्टेप बाय स्टेप ते डायरेक्शना वचचें एवं यो वेति तत्वतः सो हांगा कुंती महाराणी अ, जेन्ना त्या मनांत तशें पुरो की देव पार्शियलिटी करता तो अनजस्टिस म्हूण म्हणल्यार जस्टीस करना म्हूण की ऑर तांगेले कोणाले मनांत तशें पुरो देव पॉवरफुल आसले जाल्यार सल्पसकट विशयान तूं देवाक कंट्रोल ना म्हळ्यार ही सल्पसकट विशय देवाक कांय करूं जायना असल कसं कोणाक मन अशें पुरो और देव दयाळू असवय जाल्यार तितले वय दयाळू ना तो एक पंता कॅर करना म्हूण तशी कोणाले मन असल्यार और आमकां कांय फ्री विल ना आमकां म्हणटात पळय देवान दाबोवन दवरला आमकां ताक कसन आमगेल करून करून घेवपाक तांची जत्ता आसा आमकां कांय करूं जायना त्या लेकारी हे कुंती महाराणी हे पुरा पॉइंट ती ह्या एक श्लोकांत तूं एड्रेस करता आमी पळयता सो कितले सकट डीप तत्व आसा एक श्लोकांत तूं सो आमी हातूंतले एक 2-4 पॉइंट करूया ह्यांची श्लोकार आमी विवर्सून केल्यार म्हळ्यार 5-6 सेशन एकच श्लोकार उलयत कसले की तितले सकट तत्व हे एकच श्लोकांत आसा मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरंत सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः सो आम्ही पळयल्यार संत सुरेख ते म्हणटात पळय कालाच प्रभाव देवान हाचे विशयी ती सांगता आसा मन्ये त्वां कालम ईशान सो आमी ह्या पॉइंटार सुद्दां डिस्कस करूया सो आमी पळयता आमी फर्स्ट हें कुंती महाराणी प्रार्थनाचे हें पुरो वाचितना आयकतना असेल विशय आमी डिस्कस करतना आमी हें एक दृढ मनान तूं आमगेल्यान एक विश्वास आसूं की कुंती महाराणी एक ऑथॉरिटी ती अशींच म्हणटा पळय ती एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन कुंती महाराणी त्या एक मनांत आमगेलो विश्वास आसूं आनी ती तिगे डीप पर्सनल रियलायझेशन आनी अनुभवान हें प्रार्थना म्हणटा आसती अशी कशें कॅरलेस रिफ्लेक्शन न्ही की कशें की देव मुखार आयलो कशें की एक मन आयला सांगल्या म्हणून ना तिगेलो तो अनुभव तिगेलो ते एक्सपिरियन्स ती ऑथॉरिटी ती ऑथॉरिटी ताका तीन सांगचें स्टार्ट करतना 28 श्लोक पळय मन्ये त्वां म्हाका गोत्त आसा म्हणटा ती कसं गोत्त आसा कालम ईशाना म्हूण म्हाका गोत्त आसा देवा की तुगेलें तें शक्ती तें कालम आनी ईशानाम तूं कंट्रोलर म्हणून तो कालम म्हळ्यार ते काला देखून शब्द येवचे काल यती सर्वमिती कालम म्हळ्यार टायम काल म्हळ्यार टायम आनी टायम म्हळ्यार पुरा मेजर करता म्हूण पुरा हाचे विशय तें कालाच प्रभाव आसा आनी पुरा विशय एक टायम म्हणटात पळय समाप्त जाता अंत जाता म्हूण भगवद्गीतांतूय देवान सांगचें आसा देवाल ते कालरूप विशेष शक्ती तांचे अध्यायांतू कालः कलयताम अहम म्हळ्यार ते पुरा विभूती योगान ते सांगचें आसा तांतू सबड्यू करचें म्हळ्यार खंयच्या विशयाक समाप्त करचें पुरा पशी व्हड विशय म्हळ्यार हांव तें काला रुपार ताचे अंत करून सोडता संकलयती कालयती वा भूतानि कालः हें एक शास्त्रांत उपनिषदां देखून येते की टायमाचे टायम इम्पार्शियल आसा म्हूण पुरा विशय कसं चांग जाला खंयच्यान दोश आसा कसं वायट जाला ते पुरा पळयत के काल आनी ते म्हणटात पळय टायमा लेक्कारी कोणाक रिवॉर्ड करका कोणाक पुरस्कृत करका कोणाक दंड दिवका कोणाक शिक्षा दिवका ते पुरा जता आसता खंयच्याय खातीर राबना आनी जाल्यारीची देव कशें न्ही ईशानाम इनकरप्टेबल रुलर देवाक कसले मनान तूं हें ना की हागेल खातीर फेवरिटिझम करता तागेल खातीर इनकरप्टेबल देवाल मनांत कसले एक प्रकाराचे भावन द्वेश भावन कसले ना कसले की
तागेली शक्ती ते काल, ताकाच काला प्रभाव देवाल वेरना, ताका ती मागीर ते नेक्स्ट सांगता अनाधीम निधनम विभूम म्हूण. ताका प्रभुपाद स्वामी ह्या श्लोकाचे भागवतमांतू तांतू अनुवादा सांगता ती की कालाचे अ, कालाच रूप म्हळ्यार कशी देवान कालाचे रूपार आसा आनी तांचे कालात स्वरूप देव परमात्मा जावन वय आमगेल हृदया भितरी असता म्हूण ताजेन परमात्मा रूपार वय तो काला प्रभाव दिता म्हूण. कशी जाल्यार की परमात्मा जावन तो विटनेस आसा आमगेलो ओट्टू असता. आमी कितके सकट जन्म घेतात एक जन्मा देखून अनेक जन्मान जाल्यार परमात्मा जावन तो आमगेलो ओट्टू असता देव आनी तो पुरा पळयता आसता चांग वायट आनी ते कशें की ते आमगेल केलेले कर्मा लेकारी आमकां ताचे फल मिळता आसता भाग्याच. सो आमकां अशी निजावन ते म्हणटात पळय हें पुरो अंडरस्टँडींग आयल्यार निजावन कांय यूज ना सांगच्या खातीर की हें म्हगेलो टशी कसले जाला बा हांव कसलें सफरींग करता. कसलें की आमी मस्सकट विशय कोर न्हू. काल केलेले काल कसन केलें त्यांचे आमकां आज उडगासना. 5 वर्ष फुडें कसन केलें तें तर खंडीत उडगासना. आनी फुडली जन्मांत कशें केलें तें उडगास अशें साथ दिसय. सो आमगेल जिवनांत कशें की कश्ट येता आसा हें आसता आसा तें आमकां कळका की ते काला रुपार आमी कशें की केलेले ताचे प्रभावान आमकां ते रिजल्ट मेळटा आसा म्हूण. जाल्यार आमी हो विशय उडगास दवरका की परमात्मा जावन देव आमगेलो टूस घेतले ते पुरा करता आसा. अनादि काल देखून आमी क्षण क्षणा कसन केलेलें आसा ते देवा उडगास आसा. आतां कशें करता तें आमी देव पळयता आसा. सो देव ते परमात्मा रुपारी पुरा जनाले म्हणटात पळय ॲक्शन रिॲक्शन कसन जाता जाल्यार देव ईशानाम वयम सुप्रीम कंट्रोलर ताण सांगेल शिवाय कसन्या जगत्यांत हल्लना. चाणक्य पंडितान एक श्लोक तागेले चाणक्य नितींत एक 2 श्लोक आसात तातूंत आमी पळोवया. काल पचती भूतानि कालः संहारते प्रजः कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः. म्हळ्यार कालः पचती भूतानि पचती म्हळ्यार 3 लेखा ताची मिनींग घेवत के पचती म्हळ्यार भूतानि म्हळ्यार जनाक म्हळ्यार पुरा जिवात्माक. तो पचती म्हळ्यार 3 मिनींग घेवत के सिज्जोन चडता म्हूण काल म्हळ्यार सिज्जोन घालता म्हणटात पळय आमी कसं विशय और पचती म्हळ्यार आनीक मिनींग म्हळ्यार हें हांवें की पिक्कून वता म्हूण सांगता आमी सांगतात पळय आंब पिक्कून गेलो म्हूण तशींची जनाक काल पिक्कोवन सोडता म्हूण तशी. आनी पचती म्हळ्यार तें आमी पचन म्हणटात पळय डायजेशन तशींची काल पुरा जना डायजेस्ट करून काडटा म्हूण म्हळ्यार त्या रुपार चाणक्य पंडितान सांगिल्लें. आनी सेकंड कशें सांगता कालः संहारते प्रजः म्हळ्यार पुरा जनाक संहार जाता कालाच्या रुपार. आनी कालः सुप्तेषु जागर्ति आमी कोणी रात्री न्हिदतात और चान्स मेळ्ळ्यार दिवसा वेळार थोडे न्हिदतात जाल्यार काल केन्नाय न्हिदना के जागर्ती सदैव पळयता आसके काल पुरा नोट करता आसा. आमी न्हिदोवचे पुरो ती जाल्यार काल न्हिदना के काल सुप्तेषु जागर्ति आनी ताकाच हांव सांगता कालो ही दुरतिक्रमः इंडीड म्हणटात पळय कालाच प्रभावा देखून चुकून पडचें साध्य ना म्हूण चाणक्य पंडितान सांगचें. सो टायम मॅच्युअर जाता. सो पुराय काला प्रभावारी चलता आसा ताजे ओपिनियन मस्सकड विशयांत अशा जनाले अशी तशी म्हणून हें हाजे निमित्त जालें त्या निमित्त जालें मात काला प्रभाव पुरा अशे विशयार आसा म्हळ्यार खंडीतच जाल्यारीची देवाल वैरी काला प्रभाव ताका अनाधिम निधनम विभूम देव ऑल परवेडिंग आसा म्हणटात पळय देवा वयर न्ही. आनी देवा देखून हें काला प्रभावार देवा देखून आमकां खंय निपचे साथ दिना म्हूण समम चरंतम सर्वत्रम हो काला प्रभाव हे इम्पार्शियल टायम समम म्हळ्यार इम्पार्शियल कोणाल खातीर फेवरिटिझम ना की काल हागेल खातीर चांग आसा हागेल खातीर ना पुरा जनान तांगेल केलेले कर्मा लेकारी रिजल्ट मेळटा आसा कंटिन्युअसली टायम स्ट्रायक्स म्हणटात पळय
नाक जाल्यार आमी कशें की केलें तें फल आमकां हाण दिता देव काला प्रभावार. चरंतम सर्वत्र म्हणटात पळय, एक एक पळय चरता म्हणटा पळय, पुरा कडेन आसा काला प्रभाव, खंय वय चिक्कोवचें साध्य ना आमी तें. आयु मागीर आनीक एक श्लोक आसा तें तांतूच मुखार सून चाणक्य पंडितान, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतानि सृजयन्ति गर्भस्थसैव देहिनाम. म्हळ्यार हे कालाच प्रभाव म्हळ्यार जन्मा येतानाची काला प्रभावार 5 वस्तू डिसायड जाता काय. खंयचे तो विशय, तागेले लायफाची लेंथ कितले आसतलें म्हळ्यार कितले हागेले आयु फस्ट आयु. मागीर कर्म म्हळ्यार तो जिवनांत तूं कसन एक व्याप्ती करतलो, कसन करतलो तें मागीर सिद्ध जाता काय. च वित्तम विद्या, कसन तागेलें तें एक लर्निंग कॅपॅसिटी, कसन तो शिक्षा मेळटलें. निधनम एव च म्हळ्यार खंयची रुपारी तागेलें मरण जातलें तें मागीर 5 वस्तू म्हणटात पळय. सो म्हणटा ती तागेलें कसन कर्म आसतलें, तागेलें कसन आयु आसा, तागेलें कसन प्रॉस्पेरिटी रिसोर्सीस आसा, तिनी वस्तू विद्या कसन नॉलेज आसा, आनी निधनमच हे जन्मा येतानाची हे 5 वस्तू फिक्स जाता म्हूण सांगिल्लें आसा हे चाणक्य पंडितान. आनीक एक हातूंत एक काणी आसा की काला प्रभावाचे, की यमराज एक पंत अयोध्या वता थंय. तेन्ना रामाल दर्शन घेवच्या वता आसतो, आनी तेन्ना एक पारवो आसता, पिजन म्हणटात पळय, ते एक भायर आसता. आनी यमराज ताका पळोवन हांसता खंय पिजनाक. यमराजान पळोवन हांसल्यार ते पारवो निमगीत खंय, तूं म्हाका पळोवन कसले हांसलो म्हूण. यमराज सांगता खंय, हांव हांसलो म्हणल्यार आतां तुगेलो मृत्यू आसा लागींची. पारव्याक भारी भंय करता खंय. तेन्नाची गरुड येता, गरुड पक्षी. तेन्ना गरुड पक्षीले तो पारवो वचून सांगता खंय की पळय अशें जाता आसा, तूं म्हगेलें रक्षण करूं म्हूण. तेन्ना ते गरुड पक्षीक हेचे म्हणटात पळय पाप दिसता खंय, अशें जाता तुगेलो तूं जायत म्हूण म्हगेले फाटीर बैस म्हूण. आनी तो लोकालोक पर्वतार घेवन वता खंय ताका. थंय तो कोणीय आपड आसना ती म्हूण. थंय म्हूण लोकालोक पर्वता वता खंय तो. लोकालोक पर्वत म्हळ्यार सगळें हें देवाल सृश्टी आसा पळय ताची बॉर्डरार आसता. म्हळ्यार हें सगळें देवाल व्हड सृश्टी आसा, ताची खंयकी म्हणटात पळय एंड पार्टार आसता लोकालोक पर्वत, व्हड एक पर्वत. थंय व्हड पर्वतार खंयकी व्हरून ताका त्या पारव्या सोडून येता गरुड. आनी गरुड आपास येताना यमराज आपास रामाल दर्शनानी घेवन वता आसता. तेन्ना गरुड धूर दुखून आयिल्लो, तो म्हणटा ताका धाप येता आशिल्लो म्हूण अशी गरुडाल धाप येता आशिल्ली. ताका अशी इतलें कसले धाप येता म्हूण. ताका तो सांगता खंय की एक पारवो आशिल्लो, ताणें अशी प्रार्थना केल्ली, ताका लोकालोक पर्वता वचून सोडून आयलो म्हूण. तेन्ना यमराजू म्हणटात पळय कशें की एक मनाक गेल्ल्यार कशें की तूं आमकां मनांत एक प्रश्न आसता जाल्यार ताचें उत्तर मेळ्ळ्यार पळय एक हांस येता पळय, तशें तें तो मनांतू लेकून कशें की हांसता खंय यमराज. तेन्ना गरुडा डावट येता खंय, कसो ना हांव अशी कशें सांगलां की हांव कितलें सॅटिस्फॅक्शन येता आसा, इतली इंटरनली तो कसले आसता आसा म्हूण निमगीत गरुडाक यमराज. तेन्ना तो सांगता खंय, हांव हे पॅलेसा भितर वता आनी ह्या पारव्या पळयलें आनी ताका पळयले सुद्दां म्हाका कळ्ळें की हागेले मृत्यू लोकालोक पर्वतांत बरोवन आसा म्हूण. जाल्यार हांव लेखलें की हो पारवो हांगा आसा अयोध्यांत आनी लोकालोक पर्वत म्हळ्यार ह्या पारव्यान उबून गेल्यार वय कितले की युग युग सायकल जावका म्हणटा पळय तितले दूर आसा तो पर्वत. एक जीवन कशें कितले की युग जावका पडटलें ताका. कशें बाबा थंय पावतलो तो म्हूण म्हाका मनां दिसलें. कसलें की तो हांवें सांगलें की त्या पारव्याक एक माजरान मारून काडलें म्हूण लोकालोक पर्वतांत. कसलें की तो लोकालोक पर्वताक कशें येतलो म्हूण. आत्तां म्हाका कळ्ळें म्हूण. कशें पावलो तो लोकालोक पर्वतांत. कसलें की तागेलें मृत्यू थंय बरोवन आशिल्लें म्हूण. सो यमराजान म्हळ्यार हें पॉयंट सांगचें काला प्रभाव. आनी तो सांगता खंय यमराज गरुडाक, हे काला प्रभाव म्हळ्यार अशी चुकोवचें जायना तो म्हूण. आनी यमराज म्हळ्यार कितल्या लक्ष कटल्यान करोडो कटल्यान जीवन जनाल मृत्यू
तो पळयता आसत जाल्यार तो सांगता काय गरुडाका, एव्हरी डे केन्नाय हांव आश्चर्य जाता म्हूण काला प्रभाव कोणार वयर कशी पडटा आसा म्हूण. इतले काळ देखून हांव पळयता आसा जाल्यार आज एक म्हाका आश्चर्य जाता कोण कशी पावता म्हूण खंय खंय वचून म्हूण. सो देवान हांतू म्हळ्यार अनादिम निधनम विभू म्हळ्यार देव ऑमनी प्रेझेंट आसा म्हूण. सो आतां आमकां कशें आसल्यार देव ऑमनीपोटंट ऑमनी प्रेझेंट म्हळ्यार देवाल इतले शक्तिमान आसा देव. तो आमकां रियली लायफांत कसं चॉयस आसा मागीर देवाक पुरा करता आसा आमी कसं करता ती आमी कसं करता म्हूण तें आमगेले भाग्या बरोवन आसा मागीर आमगेल्या कसं फ्रीडम आसा म्हणटात पळय एक तण तें हाल्लं ना देवान सांगितलें. सो कुंती देवी हांगा ती सगळें जीवन तिगेले कश्टांत काडलें जाल्यार ती सांगता आसा समम चरंतम सर्वत्र. समम म्हूण ती अशी सांगना देवा तूं म्हाका कसले कश्ट दिले म्हूण. ती सांगता समम, नो अटॅचमेंट, नो एनिमिटी. देवा तूं कसं जालना ते लायक बदस ते न्याय दिला तुवें म्हूण समम चरंतम म्हूण. कसं की एक लेकार पळयल्यार ती पळयलां तें सगळें कसं कसं जालेलें आसा. कसं आतां आतां आमगेलें आमी कसं चूज करता ती आमगेले कसं आमी कसं करता ती ताजे कसं रिजल्ट मेळटा ते आमगेले चॉयस न्हय. देवान आशिल्लें जाल्यार मागीर तें समम कशें आसतलें ती सांगता म्हळ्यार पुराय जनाक तें कसं तांकां डिजर्व करता त्यांची मेळटा म्हूण. सो प्रभुपाद आपास्तायांची पर्पोर्टान मुखार सून सांगता ती की पुराय जनाक फ्रीडम दिलना देवान. तें यूज करचें मिसयूज करचें ताजेनच आमकां कश्ट सुख दुःख जाता आसा म्हूण. कोण देवाल भक्त आसता ती तांणी तांगेली फ्रीडमाची मिसयूज करना ती म्हूण. आनी कोण मिसयूज करता ती तांकां काला प्रभावार लेकारी कसं जावका आसता तें मेळटाची म्हूण. सो सुख दुःख हें पुरा काला प्रभावार आसता म्हूण. सो आमी कोणाक ब्लेम करता ती आमगे लायफान तूं की हें भाग्यान निमित्त अशें जालें तशें जालें ऑर डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली देवाक अक्यूज करता ती देवा म्हगेल्या जिवनांत तें जालें सम न्हय. देव तर क्षमापण करचें केन्ना तयार आसा जाल्यार आमगेल मनान ते क्षमापणाची भावना आसा आमी एक्सेप्ट करूं तयार आसात की देव कसं नाही करूं तयार आसा आमगेले खातीर म्हणून. सो देव विभू जावन आसा देव क्रूयल ना. कसं की देव देवाक न्याय करूं जायना म्हूण जाल्यार आमी कोणाल्या जिवनांत अन्याय जाता आसा न्याय करूं जायना म्हळ्यार देव पॉवरफूल न्हय म्हूण जालें न्हू म्हळ्यार तागेले कंट्रोलान ना म्हूण जालें न्हू सिच्युएशन. और कसं की इम्परफेक्शन आसा म्हूण गोत्त आसूनय देव चांग जनाक कश्ट दिता म्हूण. सो हें न्याय अन्याय हें पुरा निजावन एब्सोल्यूट लेवलार एक ज्ञान जाता आसा. कसं खंय त्या काला प्रभावार खंय कसं विशय चिकून पडना म्हणटात पळय. आतां आमी एक म्हणटात पळय क्रिकेट लायन पळयलें तें आमकां कशी कळटा की ते लायन समना म्हणून कसं आमकां मनान कोता आसा स्ट्रेट लायन कशी आसता म्हणून. सो लायन स्ट्रेट नासल्यार आमी ते रेफरन्स यूज करून पळयता ती की लायन समज स्ट्रेट ना चिके ह्या दिक्कान त्या दिक्कान वता आसा म्हणून. सो देवाल न्याय आसा ताजे निमित्त आमकां कळटा की हें जालें सम न्हय की हें जालें सम न्हय म्हणून. आतां मासोळी उदकांत आसतना ती अनकम्फर्टेबल करना कसं ती गोत आसता करेक्ट वस्तू म्हणून जाल्यार आमी उदका भितर मस्त तिंबून बसल्यार आमी स्वल्प वेळान अनकम्फर्टेबल जातलीं. सो हें न्याय अन्याय आमी आमगेले लेकार केन्ना जजमेंट घालतात पळय आमगेले प्रायवेट आयडिया हें जालें सम न्हय. आमगेले मनान कसं की एक फॅन्टसी आसता की अशें आसूं का जीवन अशें जाल्यार मात सम अशें जाल्यार त्या लेकार चलना न्हू. सो तेन्ना आमकां दिसता देव पळय न्याय करना म्हूण कसं जाल्यार इतलें कश्ट आसा पळय. सो हें हांच्यान नास्तीक जनालें पुरा कशी स्ट्रॉंगेस्ट आर्ग्युमेंट की इतली हें जगतच्यान इतले कश्ट कसले आसा देव असल्यार म्हणून. सो कुंती देवी ताजे आन्सर दिता हे लास्ट लायनांत ह्या श्लोकाचे भूतानाम यन्मिथः कलिही म्हूण. ह्या जिवनांत तूं कलिही डिसेशन सफरींग कसले आसता की देवान आमकां फ्रीडम दिलना जाल्यार आमी कशें करता ती एकल्या एकल्या लोक लढाई करता आसा ती आनी ताजे निमित्त सफरींग जाता. देव इम्पार्शियल आसा देव क्रूएल ना जाल्यार पुराय जनान कसं कसं केलेलें ते काल रुपांत ताचे प्रभाव पुराय जनांक मेळटा आसा. आमी कसं करता ती कलिही स्ट्रायफ
डिसेन्शन वॉर खंयच्या निमित्त गर्व आसा अहंकार आसा जाळपण आसा एनवी आसा आनी कशें की एक लिमिटेड रिसोर्सीस आसा ताचेर कॉम्पिटिशन आसता भक्ती विनोद ठाकुरान भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान एक स्टोरी सांगिल्ली की खंय एक मनुष्य पुरा विषयार तो कंप्लेन करता गे आनी एक पण तो पावस येताना हें येताना ताका दिसता खंय त्या मनशाक हय ह्या आकाशाक भारी गर्व आयला ताका शिकोवका म्हूण आनी तो मुश्टी घेवन आकाशा मारता काय शिकोवन राब ताका शिकयता हांव म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆ मातशी अशी कोण जाता रे तो म्हणटा पळय पुरो जाता वयनो कितले वेळ आकाशा कांय फरक पडले सो आमी हे कालाच प्रभावारी ताची म्हणटात पळय ताचे एक ते कसन की आमी केल्लें सफरींग ते आमकां कर्मा लेखारी मेळटा आसत जाल्यार आमकां कशें की लॉर्ड इट ओवर नेचर म्हणटात पळय आमकां देवा विसोर न्हू कशें की आमकां तें केन्ना आमी जिवनांत तूं मुखार सरता ती आनी आमकां कशें दिसता की हातूं कशें देवाल ना तेन्ना कशें की एक म्हणटा पेन ब्रीड्स पेन कशें की एक करता ती ताचे रिजल्ट येता आसता म्हणून राग द्वेश हें पुरो आमगे हार्टांत इतली डीप रुटेड आसा फिलॉसॉफिकली तत्वा रुपाची की मना वच्चे पुरो जाल्यार प्रॅक्टिकली करतना राग द्वेश आमगे हार्टा भितर ते रुटेड आसा ताका आमी जजमेंटल जगताची स्वाभाविक रुपार आमी जजमेंटल जाता ती आनी मिसअंडरस्टँडींग येताची आमी पुरा सिच्युएशनान तूं आमगेले लेखार जजमेंट दिता आसत ती हो चांग हो गिल्टी हो समना सो कुंती महाराणी सांगता की हें पुरा आमकां कशी हें काला प्रभावार चलता कशी हें देव पुरा चलयता तें आमकां मना वच्चें साथ दिना मात आमी हें पुरो देवा विल्ला तें आमगेले चांगा खातीर म्हूण तें एक्सेप्ट करनातल्यार आमी ते देवान दिवचे आमकां लायफांत व्हॅल्युएबल लेसन्स पळय ते आमी ते मिस करतलीं आमी कसलें की आमकां कसन जगता आसा आमगेल्या जिवनांत तें आमी डिजर्व करता ती आनी ते केन्ना आमी एक्सेप्ट करता ती त्या अंडरस्टँडींग आमकां हेल्प करता आमकां हील करता आनी आमकां ट्रान्सफॉर्म करता आनी आमी त्या अंडरस्टँडिंगाक येयनातल्यार कॉन्स्टंटली आमी ब्लेम करता आसतलीं हागेले निमित्त तशें जालें आनी तें एक जजमेंट करचें एवरी मोमेंट टू मोमेंट तें आमगेलें हॅबीट जाता आनी हें मोमेंट टू मोमेंट जजमेंटल जावन तें हॅबीट जाल्ले निमित्त आमी तें देवा खातीर प्रीती करचें निर्मल रुपारी तें ऑपॉर्च्युनिटी आमी लूज करता ती कशें जालें की आमी तें जजमेंटल जावन जावन आमगेल्या मनांत तोच विशय आसा सो भूतानां यन्मितः कलिः आमी आमगेल्या जिवनांत तशी पेन जजमेंटल जावन तें वाडयना ती पेन मल्टिप्लाय करता ती केन्ना आमी कोणाक एक बोट दाखोवन अक्यूज करता ती आमगेल्या मनांत सुका की विंगड 4 बोट आमगेल सायडा अक्यूज करता आसता ती म्हणून आमी कोण कशें लेखतात पळय तागेले निमित्त आमगेल्या लायफांत आसा तशी विंगड 4 जन आमगेले निमित्त तांगेल्या लायफा प्रॉब्लेम आसा म्हूण लेखता ती म्हणून सो हें जजमेंटल जाता जाल्यार आमी जजमेंटल जाता ती कशें की आमगेले दोश जस्टिफाय करचे हाका आमी जजमेंटल जाताची स्वाभावीक रुपान सो हें सांगिल्लें तितलें सुलभ ना हो विशयार उलयत जाल्यार भारी कश्ट आसा टू टेक फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटात पळय लायफाचें की कशें की जगता आसा तें आमगेलें निमित्तच तें आमगेलें कर्मा फला निमित्त जावचें आनी तें सायकल जजमेंटल जावचें सायकल ब्रेक करून कोणाक कंडेम करनासी कसं एक प्रकार डिप्रेसिंग थॉट येनासी आनी कशी भागवतमा सांगचें आसा यमराजा पळय सीता परीक्षित महाराज धर्ममं ब्रविशे धर्मज्ञ धर्मोसी विश्वरूपत्रिक यद अधर्म कृतस्थानम सुचक्षी तद भवेत म्हूण म्हळ्यार ताणें सांगचें आसा की यमराजाक की हें फक्त हें रिलिजन कसन आसा तें प्रिंसिपल्स आसा आनी म्हणटात पळय हें कोणालें कसन इरिलिजियस अधर्माच कार्य करता ती ते खंडितची ताका शिक्षा मेळटा म्हूण तुमची पर्सनॅलिटी रिलिजन यमराजा सांगता धर्माक कार्य तुमची मुखार सून व्हरता म्हूण सो देवान हें न्याय जावचें देवान हें करुणा ताची खातीर आमी कृतज्ञ आसूचें की देवालें तें कशें म्हणटात प्रेरोगेटीव कशें आमगे लायफाक कशें इन्सिडेंट जाता तें देवाल मना आशिल्ली तशी देव आमगेल्या चांगा खातीर करता आनी देवाल तें रायट आसा कसलें की तो आमकां इतली प्रिती करता की आमकां त्या विशय लायक जायना अशें पुरो जाल्यारय तो आमकां तें आमगेले कडेन करयता और आमगेले त्या जिवनांत परिस्थिती हाडटा कसलें ताका आमगेल्या चांगा खातीर तें जावका म्हूण कसलें की आमगेलें तें
आमगेल आमगेल अहंकार आम्ही ते सोडना ती म्हूण खंडीत कुंती महाराणी कितले सकट विषय पडलेले ऍक्च्युली तिगेल वॉरान तू तिगेल मुखार इतले ते सकट ते लढाई कोण 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 ते कौरव पांडव इतली जन गेली तिगेल नात्रतान तू गेली तू जाल्यारय ती पळय कशी सांगता आसून एक एक लास्ट स्टोरी सांगता एक साधू आशिल्लो वृंदावनांत तो म्हणटात पळय तागेले आतां बच्चे टायम जाल्ले म्हूण ताका दिसता खंय तेतना तो तागेले शिश्यांक लागता खंय आतां कसं जातलें गो तसवें शिष्य पुराय जाण आयकतात खंय आतां हांव वयर वतलो तेन्ना चित्रगुप्त म्हगेल रेकॉर्ड करतले पुरा आनी चित्रगुप्त म्हगेल रेकॉर्ड काडून सांगतलो की तूं ह्याच चिकून पडलोलो तेन्ना हांव सांगतलें खंय आनी पुरा इन्सिडेंटा खातीर म्हगेल एक रिजन आसा म्हूण हें जालेलें न्हय तें हें जाल्लेलें कसं लागता तशें हांव चुकिल्लें न्हय तें ताणें तशें केलेलें निमित्त अशें जालें म्हूण चित्रगुप्त मागीर नेक्स्ट रिकॉर्ड करून सांगतलें हें कसलें जालें तें पळय म्हगेल मनान तशी नाशिल्लें जाल्यार तशें जालें ताण म्हाका समज तें एक्सप्लेन करनी आशिल्लें ताका हांव तशें चिकून पडलोलो ऑर ताण तशें मेळ्ळें ताका म्हगेल मनांत खूब आशिल्लो न्हय जे हांव तशी वायट मनीस न्हय हांव तशें करनाशिल्लो ऑर तांतू अशें जालें तशें जालें सो सगळें लिस्ट तो सांगता साधू सांगता खंय चित्रगुप्तान म्हाका कसन सांगल्यारय हांव ताजें एक्सप्लेनेशन दिवचें तयार आसा म्हूण तेन्ना यमराज आदींच तुका ना पळय आनी चित्रगुप्तान सांगिल्लें एक एक पॉयंटा खातीर हागेलें लायक उत्तर आशिल्लें हाका खंडीत दंड दिवचें नाचें म्हूण ना तेन्ना यमराज सांगता खंय की तूं तुगेल सगळे लायफान तूं इतले सकट विशय सांगला आनी तूं सांगलां तें तुगेल निमित्त न्हय हागेल निमित्त जालें हें तागेल निमित्त जालें हें परिस्थिती आशिल्ली ह्या भाग्या निमित्त जालें कसले लायफान तूं तुगेल निमित्त जाय न्ही जाल्यार इतले गर्व कसो जाल्या तुका लायफान तुगेल निमित्त कांय जाय न्ही मागीर इतले कसो जाल्यार गर्वान उलयता असो म्हूण तेन्ना हांव कसून उत्तर दितलो म्हूण तो शिष्या सांगता ते म्हळ्यार ते एक साधून तागेल्या शिश्यांक एक शिक्षण दिल्लें की आमी कसल्याय लायफान कसलेंय जस्टिफाय करच्या वचच्या पुरो आमगेल जजमेंटल यूज करून आमगेल गर्वा निमित्त जाल्यार आमी डिसायड करता वॉट कायंड ऑफ लायफ वी वॉन्ट म्हणटात पळय आमगेल स्टेट ऑफ मायंड आमगेल एटिट्यूड विंगड जना खातीर हे जगत्या प्रती सो कुंती महाराणी ह्या श्लोकांत तूं देवान ते एक इम्पार्शियलिटी फॅक्टर्स पळय देव कोणाल्या खातीर पार्शल ना ताची कीर्ती सांगता आसा मन्ये त्वाम कालम ईशाना अनादि निधनम विभू म्हूण सो आमी कसं चूज करूं येता की आमकां खंयची रुपारी म्हणटात पळय एक हें न्याय ना हें जगत्यान तूं अन्याय आसा कसं की एब्झर्ड पुरा जगता आसा और आमी कसं क्रिएट करूं येता एक धार्मीक रुपार चांग रुपार एक जीवन करचें की ह्या मनांत दवर न्हू हें पुरा कसं जगता आसा कशी कुंती महाराणी सांगता आसा हें पुरा देवालें सुपरविजना अंडर हें पुरा जगता आसा म्हूण कसं कसं जगता आसा म्हूण आनी धर्मार चलची कसं ती एक रीत आसा त्या आमी प्रयत्न करता कसं जगतलें म्हूण सो देव एक लेखार पळयल्यार नॉर्मली इंटरफियर करना कोणाल्या लायफान कोणा कसं जगता आसता चलता आसता आमी आमगे चॉयस करता आसता ती जाल्यार आमी केन्ना तागेली भक्ती प्रिती करता ती तेन्ना देव पर्सनली इंटरवीन करता ते आमी नेक्स्ट श्लोकाकून ती महाराणी ते एक्सप्लेन करता सो आंगार अभयत हांव कसं चुकून पडलें आसल्यार क्षमापण करता टॉपिक चिके हेवी आशिल्लें जाल्यार कुंती महाराणी ते आमगे ऑथॉरिटी पळय येता खंयच्या लेवलार ती आसा अंडरस्टँडींग करचें सो तुमगेले कसं कॉमेंट आसल्यार तुमी टायप करूं येता आनी तूं ऑर अनम्यूट करून सांग येता हांव क्विकली रिकॅप करता की आमी सुरेश सांगिल्लें हें वर्स कशें तें भगवद्गीता श्लोक आसा पळय जन्म कर्मच्या दिव्यम एवं यो वेती तत्वता म्हळ्यार ते ताचें तत्व कसं न्हय त्या मनावर काम ते तत्व अंडरस्टँडींग केल्यार देवान पार्टिसिपेशन आमगे लायफान तूं ते क्षण क्षणांत आमकां दिसतलें आनी आमी पळयलें की खंयच्या प्रकारार जनाक ते म्हणटात पळय ते एक अंडरस्टँडींग आसना देवाल विशयी आमी ते मॉडर्न आर्टाचें एग्जाम्पल पळयलें की विंगड विंगड जनार विंगड विंगड अंडरस्टँडींग आसता म्हणजे जे कॉनेसियर्स पळय कोणाक ते एकदम अंडरस्टँडींग आसा ते विचित्र दिसचे पुरते मॉडर्न आर्ट जाल्यार ते कोणाक ते डीप अंडरस्टँडींग आसा ताका रडून येवचें पुरतें पळोवन की ते कसन भावना हें पेंट अशें आसा हें पेंट अशें आसा तागेले ते मनान तशें विशय कळचे पळय तशींच देवान ते अवतार घेवचें हें लीला दाखोवचें देवाल मोटिवेशन एकच तो आमकां मस्त प्रिती करता ताचे खातीर ताणें ते अवतार घेवचे लीला दाखोवचें जाल्यार आमकां त्या देवाल मोटिवेशन कसं म्हणून तें कळटलें की ना ताचें अंडरस्टँडींग आसा आनी कशी देवाल मोटिवेशन आमकां कळनासल्यार आमी कशी ताचें ट्राय करूं येता
एक तर नामस्मरण करता खंडिताची आणि ताजेर स्टार्ट जावन मागीर देवाल ती चंदाय ते शास्त्रां देखून देवाल विग्रह पळोवन तेन्ना और भक्ता उठ्ठसताना तेन्ना आमी देवाल लायफान देवाल प्रेझन्स आमगे लायफान तूं कशें की एक थोडें एक स्पर्श जाता आनी तें देवाल प्रेझन्स देवाल तें एक सानिध्य आमगे जिवनान तें स्पर्श आयल्यार हगूर हगूर आमकां त्या देवाले अवताराचे ताजे विशीं पुरा एवम यो वेती तत्वता मागीर आमी नेक्स्ट पॉयंट त्या कालाच प्रभाव पळयल्लो की कशी चुकोवचे साथ काले येती सर्वमिती कालम म्हळ्यार देवान कशी सांगचे भगवद्गीतेन तूं त्या देवाल पावर आनी अनादिम कशी प्रभुपाद स्वामीन एक्सप्लेन केलें आमी चाणक्य पंडितान ते 2 श्लोक पळयले काला प्रभाव वयरी मागीर आमी तें गरुडालें चाणक्य पंडितान कशें ते 5 ते काला प्रभावार ते जन्मा येतानाची डिसिजन जावन आसता मागीर आमी ते गरुड आनी ते पारव्याचे स्टोरी पळयलें कशी ते पारवो खंय लोका वता जाल्यार थंय वचून मृत्यू जाता सो कशी ते काला प्रभाव आल्या खंय कसं वस्तू जाता म्हूण तें पळय मागीर आमी ते कुंती महाराणी तो सांगच्या तो विशय पळयलें की ह्या पुरा जत वय जाल्यार समम चरंतम सर्वत्र आनी तूं कसने अटॅचमेंट एनिमिटी ना पूरा न्याया रूपार जत्ता असते काला प्रभावार समम कोणाला ऍब्सोल्युटली फेर फेर नाही ऍब्सोल्युटली फेर हें कशें जाता समम हें सर्वत्र चलता का इतलें पुरा तिगे लायफान कशें येयलां जाल्यार ती कंप्लेन करना कुंती महाराणी ती सांगता ह्या पुरा म्हगेल्या जिवनान जालां देवा हें समम सर्वत्र चलत कसलें की हें काला प्रभावार जाल्लेलो हो विशय पुरो म्हाका कळस ना की हांव हें कसल्या पुरा भोगता आसा जाल्यार खंडीत हांव खंय कितें चूक करून पडलां ताजे निमित्त हांव भोगता आसा सो त्या रुपार ती एक ऑथॉरिटी म्हणटात पळय ते कुंती महाराणी ते दाखयता आसा की न्याय अन्याय न्ही देव एकदम त्या पुरा जत्ता आसा म्हूण जाल्यार कसं हें पुरा जत्ता आसा भूतानाम यन्मितः कलिही म्हूण आमी ते स्ट्रायफ डिसेंशन वॉर गर्वा निमित्त जल्पणा निमित्त हें पुरा लिमिटेड रिसोर्स फायट करता ती ताजे निमित्त राग द्वेष हें डीप रुटेड आसा आमगेल्या हार्टान ताका क्षण तो आमी जजमेंटल जत्ता आसता ते आनी आमगेलें तें हॅबिट आसता लायफान तूं ताचे निमित्त तें मिसअंडरस्टँडींग वे जाता आनी आमगेले लेकार आमी जजमेंट दिता आसतात हो सम हो न्ही हांव अशें केल्लें सो कुंती महाराणी मात क्लियर आसा की आमकां हें काला प्रभाव अंडरस्टँड करचें जायना मात आमी तें एक्सेप्ट करता आनी एक्सेप्ट केल्यार आमकां मस्त वॅल्युबल लेसन्स आमकां देखून शिकता येता भूतानाम यन्मतः कल आमी कोणाक अक्यूज करता जाल्यार 4 जण आमकां अक्यूज करता आसत ती ते आमी उडगास दवरता आनी मागीर तें लास्टार आमी हेंच डिस्कस केलें की ते साधूल एक एग्जाम्पल पळयलें की आमी लायफान हागेल निमित्त जाल्यार मागीर आमी कशें केलां मागीर आमी इतले गर्व दवरचें कशें पॉयंट म्हूण सो तें एक आमी एक एग्जाम्पल सृश्टी पळयलें सो आमी डेफिनेटली कशें ट्राय करता एक धर्मार जीवन करून देवाल सुपरविजनार अंडर हें पुरा जत्ता आसा त्या भावनेर आमी मुखार सुचे प्रयत्न केल्यार खंडिताची म्हणटात पळय तें एक चांग रुपारी एवम येव वेती तत्व त्या डायरेक्शनार आमी वतले आनी नेक्स्ट लोकांक ती सांगता की कशी आमी देवाक आमगे लायफान प्रमुख स्थान दिवन चूज करता ती तें देव कशी पर्सनली इंटरवीन करता सो ते नेक्स्ट टायम हरे कृष्ण धन्यवाद कोणाक पासून शेअर करता की चॅट बॉक्सार घालून कशी शकता तुम्ही कशी करता हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम माताजी हरी बोल भारी लायक करून आयचे क्लास काढला तुम्ही आणि तुम्ही स्टार्टिंग सांगले की आयचे टॉपिक ಸ್ವಲ್ಪ हेवी असं म्हणून सांगून तर ते हेवी टॉपिक तुम्ही इतले लाईट करून आमकां सगळ्यांक मन आवत तशी थंड करून सांगितलं प्रभुजी आणि तुम्ही ते काला विषयी सांगले जेव्हा कालाचे प्रभाव ते कुंती महाराणी गुत्तशील निमित्त तिने देवाक म्हणले की देवान दिल्ले सगळे सहन केले आणि देवाक सगळे ब्लेम करनी देवा म्हाका कष्ट दी तू त्यामुळे कष्ट दिल्यार तू आमगे मगेले उडगास असता मगे आमगे लुट्ट असता हे पुरा निमका जाले रे तिक ते काला प्रभाव बारी लायक गुत्तशिले तुम्ही म्हणलं ऑथॉरिटी म्हणून सांगून करेक्ट वर्ड सिंपली ब्युटिफुल क्लास प्रभुजी ऍक्च्युअली ते चाणक्य पंडिताले विश्लेषण सांगली तुम्ही आणि कालाच्या प्रभावा दुखून कोणाकी तपसूचे जायना चुकून घेवचे साध्य ना म्हणून ते यमालेनी ते पारवेले काण सांगले
मस्त लायक जालें प्रभुजी. आणि देवाक आमी देव केन्नाय आमकां अन्याय करना, आमकां लायक करता, आमकां प्रीत करता तो. एक म्हणल्यार आमी ताका प्रीत करूं शिकू का, तागेले नामस्मरण केन्नाय करता असू का. हे सगळे बारे लायक पॉइंट. दंडोत प्रणाम प्रभुजी. हरे दंडवत कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा. प्रणाम माताजी. थँक्यू तुम्ही तुमगेले व्ह्यूज शेअर केली. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसं सांगतास की विनय शानबाग माताजी दंडवत. हरे कृष्ण. दिव्या माताजी दंडवत. हरे कृष्ण. कोणाक कसं शेअर करू का और कसं चॅटर बॉक्स घालेल का. तसले 8 घंटे जालेले आसत. तसले आमी सेशन हांगा कन्क्लूड करूया. हरे कृष्ण महामंत्र 3 पंथा म्हणून. आणि नेक्स्ट टाइम 29th श्लोक. हरे कृष्ण. विजय माताजी. खंडिताची ते भावन आमगेल्यान तो सुखाची की आमकां मस्त मुखार सून वचचें आसा म्हणून. कसलें की आमगेले तें पुरो मस्त हॅबिट्स डीप रुटेड आसा त्या लेकार. मात ते साधक जावन ते प्रयत्न करचे तोच एक व्हड विशय आयच्या काळांत. सो हरे कृष्ण पुराजनाक. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट श्लोक आमी 29th श्लोक आमी पळोवया. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम राम. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण. धन्यवाद. नेक्स्ट संडे. हरे कृष्ण.